razvoțului tacera soclis mogace pulmiș vor razvoțului tacera soclis mogace por sola nus mar sorgito am dio am cirfa goita somnes tak lagi apoita apna chipoti zomoita por sola nus mar sorgito am dio am cirfa goita somnes tak lagi apoita apna chipoti zomoita Bapace, ani Budace, ani Povitratmiace, Navi. Surve spurtum ce soveasu. Tumce soveasu. Istano aiz bagiun Antonitzodis. Ani ह्याच पासोत आमी आमची विणवणी मागणी आर्गां घेवन हांगासर आयिल्लीं आसात बागेवन आंतोनीच्या हातान घालून ती देवाक उबारून आनी मिसाचे बेठीन वांटो घेताना देव आमचे लागीं आमकां विचारता दूर एकल्याक आमकां ताचे शीत जावंक उलो केल्लो आसा आमच्या जिवितांतल्यान उतरांतल्यान कोर्णेंतल्यान ह्याच जेजू क्रिस्ताचो मोग दुसऱ्यांक पुरगोटूंक पूण जायते फावटी हें मिसांव आमी घेवंक चुकल्यान जेजूचे कोरे पाटलावदार जावन ताका पुरगोटूंक चुकल्यान हे वेळार देवा लागीं बोगसोणें मागुया काळजांत दूख दवरून म्हणुया हांव पाती सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे बसत भाग्येवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंदेसवान देवा मुखार आमी घालुया हे मीस सांबिडिना आर्गाच्या मनान रेबेलो फामिली पासत तेच भाशेन आमची इंदेसवां आसात जायते जाणांनी आपणा पासत माग म्हणलेले आसा कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण आपल्या जिविताक सांगाती सोदतात कोण देवाच्या भुरग्याचे देणे सोदतात ह्या भाव भयणाचो इंदेसवां आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादुवाच्या बागेंत घालून कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंग आनी गोरजेका गंधाक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमयांच्या बुधा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेदनान राजवट चलयता सासणाच्या सासना
बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप। बाबा भयणांनो, तुमचेच भितरलो कोणूय एकलो दुसऱ्या लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीट करूंक घेवंक देवान पवित केल्ल्या भोगतांक सोडून ओ धर्मीक मनशा फुडें कसो वेताय? देवान पवित केल्ली मनशां ह्या संवसाराची नीत कोत्तली म्हूण तुमी नकळोत? तुमी ह्या संवसाराची नीत कोत्तल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विधवेची नीत करूंक तुमी पुर्ती न्हय? देवदूतांची पर्यान आमी नीत कोत्तल्या म्हूण तुमी नकळोत? म्हणटच ह्या दिसपट्या टोंट्यांची नीत आमच्यान करूंक जायना? तुमचे मदें असले कोटले उत्पन्न जातात तेन्ना नीत करूंक घेवन पवित सभेत कसलोच मोल नासलेल्या मनशां सोशी तुमी वेतात? तुमकां लोजयेन घालूंक हे तुमकां सांगता, भावा भयणी मदें उत्पन्न जाल्लो कोटलो सुटावो करूंक तुमचे मदें एकूय जाणार ना जाल्ले भाशेन एक भाव दुसऱ्या भावाक न्याय सभेन उबो कोत्तात आनी ओन भावाट्यांक नीत करूंक लायतात। तुमचे मदें नीत करचे कोटले आसात तेच एक वायट। तुमी ओनीत सोंसल्यार ओदीक बरें न्हय? तुमकां नागोवन दिल्यार ओदीक बरें न्हय? पूण परतेंच ओनीत आनी नागोवप तुमीच कोत्तात आनी तेय बी तुमच्याच भावा भयणींक। देवाचें राज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण तुमी नकळोत? तुमी फसोवं नाकात। पोजडी कुट्या देवांक बसतात ती पोदवारी कामचारी आपल्या लिंगाचे मनशा कडेन पोजडे पातक करपी चोर आपस्वार्थी बेबदी अकमान कोत्तात ती नागोण करपी असल्या मनशांक देवाचे राजाचें दायज जोडची ना। तुमचे मदें असली थोडी मनशां आदी आसली, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्याच्या वरवीं तुमी स्नान घेवंक नितोल पवित आनी प्रामाणीक जाल्यात। देवाचें उतर हें। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो। सगळीं म्हणुया, आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो। सर्वेस्परा नवें गीत रचून गायात। भोगताचे सोबेन गोणगोणान ताचें किर्तन करात। तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी। तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पूत धुवू आनंदान उलासू। जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो। नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजून, कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरचेचो मोग केलो। दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली। जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो। आपणाक मेलोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उलास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूंक तांच्या वंटाचेर आसुनी देवाची वाखाणी तातूंत तांच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी वडवीक। जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो। शिव वर्तमानाक तयार करूंक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया। Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोमे म्हणटा, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वेचची आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां। Sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणां वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे शिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथेव, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब, आनी उर्बेवंत म्हणलोलो शिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास, आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जाल्लो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कूळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका कृष्ण इश्टानो, खंयचो एक टोर्नामेंट जाता जाल्यार जावं एक मॅच आसा जाल्यार कोच सदांच बरें ते खेळगडी वेंचून काडटा. सिलेक्शन आपलो पंगड टीम कोत्ता जाल्यार सिलेक्शना वेळार खंयचो प्लेयर बरो आसा, ताका स्किल्स बरी आसात, कॅपेसिटी आसा, एके भाशेन मॅच जिखून जैतिवंत जावं त्याच खेळगड्यान तो वेंचून काडटा. तेच भाशेन जावं ते कॉमनवेल्थ, ऑलिंपिकाक देश जेन्ना एथलेटिक्सांक वेंचून काडटा, बरे आसात तांकांच धाडटा खेळगड्यांक. आनी हे खेळगडी थंयसर बरो खेळ दाखोवन जायत्यो मॅडल्सूय हाडटा. थंयसर एक राजा वो मिलिट्रीचो जनरल सैनीक खंयचे बरे आसात तांकां वेंचून काडटा. जरी तर घेराक वेता जाल्यार, झुजाक वेता जाल्यार, नाजाल्यार जैतिवंत जावचें ना. सगळे ओसोक्त सैनीक धाडले जाल्यार ते मरतले आनी तो राजाय डिफीट जातलो. त्या पासत जेनेरल वो राजा बरे ते सैनीक वेंचून काडटा झुजान धाडटलो जाल्यार. एक कंपनी, एक फर्म आसा, बॉस बरें तांकां एम्प्लॉय कोत्ता जांकां बरी हुशारकाय आसा, बरी जाणवाय आसा, कॅपेसिटी आसा, आपले फर्म वो कंपनी बरी वयर काडूंक. आनी त्या पासून सिलेक्शना इंटरव्यूआ बरें तांकांच वेंचून काडटा. पूण जेजूचें मन दुसरे भाशेचें. जेन्ना जेजू आपणाकूय एक टीम जाय आसली जी संवसारान देवाचें राज बांदतली, ते टिमीन कोण वेंचून काडटले वो कोणाक वेंचून काडटलो ते जेजूचें मन वेगळेंच. आयज हांवें पळयलां जेजू एक टीम वेंचून काडटा आपणाक, जी टीम लागशिल्ल्यान वावर कोत्तली. 12 जाणांची टीम, 12 जाण पुणाय बी जें देवान कितें सुरू केल्लें इस्रायल पोरजेता 12 कुडां, आनी हेंच जेजू चालू दवरता 12 वेंचून काडून. पूण हे 12 वेंचून काडचे आदीं जेजू एक कितें तरी करता. आमी सगळे जाणा शिव वर्तमान पयलेंच आमकां सांगता जेजू मागण्यांत वेळ सारता. आतां जायत जाण म्हणटलीं 12 ह्या 12क वो आपली टीम वेंचून काडटलो जाल्यार जेजूक आनी मागणें जाय आसलें. जेजूच देव, जेजूकूच जाणवाय आसा जाल्यार ताका आनी हे मागण्याचो कित्याक गरज आसली काय? ओके, देव बापा लागीं तो विचारूंक गेला काय देव बापाक चड जाणवाय आसा आनी जेजूक उणी जाणवाय आसा काय? जेन्ना आमी पवित्र त्रित्वेची शिकवण करता, पवित्र त्रित्वी एक सारकी, जावं तो बाप, जावं तो पूत, जावं तो पवित्र आत्मो, तेगाय एक सारके, तेगायकूय एक सारकी जाणवाय. तर बापाक चड जाणवाय आसा, जेजू कुणी जाणवाय आसा, हें जावचें ना. तर कित्याक जेजू गेलो काय? जेजू गेलो मागण्यांत वेळ सारलो कित्याक? हे मागणी कुणायता
जेजूचो आनी ताच्या बापायचो संबंद जेजूक जाणवय आसली. ताच्यान मागण्या विरें देखून ह्या बारांक विचून काडूंक जातालें. पूण तो खेरीत म्हत्वाचें पावल मारूंक वेता तेन्ना सगळे पावटी जेजू कांय वेळ सारता आपणा बापा लागीं. बापा पळय, हें हांव करूंक सोदतां, तुजी खुशी कितें आसा. बापा सांगाता हो वेळ सारून संबंद सारून, कित्याक होच तो बाप ताचे सांगाता आसतलो सपोर्ट कसो. ताचे सांगाता हांव वेळ सारून म्हजें पावल घेता. आनी हें करून तो आयलो. मागण्यांत वेळ सारून एक म्हत्वाचें तो पावल घेवचो आसा. आपणाकूच ही बाराची टीम काडची आसा. त्या पासो तुजे सांगाता वेळ सारून तुजी कितें येवजण आसा ती जाणा जावन हांव आतां वेतां. आनी देव आसा, देव बापा सांगता वेळ सारून तो गेलो. बारांक ताणें वेचून काडले. पूण हे बारा जे म्हणोंक शकताले फुडाराक ह्याच देवाचें राज संवसारान बांदतले, पवित्र सभेचे अखंड खाबे जातले, तांच्या जिविताचेर पळयल्यार आमकां कांय बरेंशें दिसना. पयले सुवातेर पेद्रू जो भावना वाटेन दोडाचो नासलो, बिजूड आसलो. आनी त्याच पासो जेजूक तो नाकारता, नेगार वेता. कितले पावटी आपणाक कितें जायत हांव आनी सांगोना, हांव जेजूचो पाटलावदार. आंद्रे ताचोच भाव, फुडारीपण ताका नासलें. एक लिडर कसो ताच्यान जावंक नासलें. फुडारीपण घेवंक ताच्यान जाय नासलें. असोक तो भितरल्यान फुडारीपण घेवपाक मातशा भिरांत ताका. जाकोब आनी जुआंव आमी जाणा दोगांय भाव ते गडगडाचे भाव म्हणटा ताका. हे आपलेचे पळयतात. सुवात्यो गरजेच्यो आसल्यो तांकां. आपणाक कितें मेळटलें, आमी दोगांयनी तुजे सायडीन रावतले, आपणाचें पयलें. जावं तोमास फामाद दुबाव पातकाचो, जो इतलो दुबावपी, ताचेर आनी कितें दोळाचें आसा ताचें. माथ्यू आमी जाणात जुदेवां मदें, जुदेव लोकां मदें एके भाशेन हो लोक ताचेर पिकार जातालो. ताका नांवूच नासलें. लोक ताका बरो म्हूण मानून घेनासलो, कित्याक ताचें आदलें जिवीत पळोवन तो रोमकारां सांगा ती गोट आसा म्हणून. सिम्याव जो उर्बेवोन सिमा आसलो, झॅलट आसलो, उर्बा आसली ताका कितें करूंक, काबार करूंक. कोण आड आसा ताका काबार, चल उडोवया. तेच भाशेन तादिव आनी आल्फेफाचो पूत जाकोब हे दोडाचे नासले. केन्ना वयर सकयल जाताले, फूर जाताले. ते आनी दोडाचे केन्ना फुडारी जातले म्हणून पातयेवंक जायनासलें. बार्तोलोम्यो रोखडोच नीत करपी, जेजूची देखून ताणें नीत केली. कोण सळवणार नाजारेतचें आनी कितें बरें येवचें आसा, रोखडेंच जजमेंट पास करतालो. प्रेजुडीस भरलोलें ताच्या जिवितान, रोखडीच नीत करप. आनी फामाद तो जुदास इस्कारियोत जाणात आमी, आशेचो, दोडाचो नासलो. ताचें चड मन पोटल्याचेर आसलें, पयशाच्या पोटल्याचेर, न्हय कामाचेर, न्हय त्याच्या फुडाराचेर, जेजू क्रिस्ताचेर. इतले असले मनीस जेजून कित्याक विचून काडले काय? जेजून सादारण मनशांक विचून काडले एक व्हडतें कार्य. हें जेजूचें व्हडतेंपण. हातूंतले जायते जाण उणें शिकलोले, हातूंतले जायते जाण नांव पिड्यार जाल्ले, हातूंतले जायते जाण एके भाशेन तांच्या वावरांत फेल जाले. तितलो वावरांत ते उदरगत नासली. पूण तरी आसतना जेजून तांकां विचून काडले. सादे मनीस तांकां एक व्हडतें कार्य दिलें. कित्याक ते व्हडतें जावंक पावले? कित्याक हे सगल्यांनी आपली असोक्तायेचेर जैत वेलें जेजू क्रिस्ताचे कृपेन. दर एकल्याक असोक्ताय आसली, सांगलां ते भाशेन. पूण तांणी जेजू क्रिस्ताचें बोड घेतलें आनी ती असोक्तायेचेर जैत वेलें. गेले ते मुखार असोक्ताय जाणा देखून जावन जेजू क्रिस्ताक आपणाची शक्ती केली. आपणाची बोडाय घेवन न्ही. हांव पेद्रू कसो वावरता ना, हांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वावरता, जो म्हजें बोड. जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचें बोड केलें. आनी तिसरे सुवातेर आपलें व्हडतेंपण ताणें सोदलें. इतले सादारण मनीस आमी, शिकप नासलेले देखून थोडे, नांव नासलेले देखून थोडे, वावराचे देखून आमकां चड फेलीज नात आमी, तरी आसतना देवान आमकां व्हडतें कार्याक विचून काडलें. गर्व कशें न्ही, पूण व्हडतेंपण आपणाचें. कितलेच जाण तांचेर फातर मारले, कितलेच जाणांनी तांकां कुर्सार मारले, बरें केलें, तांचें नांव पिड्यार केलें, पूण ताणें आपलें व्हडतेंपण मानून घेतलें. जें देवान आमकां विचून काडलां ताचो वावर आमी फुडें. आनी हाकाच लागून सादारण मनशांक
देवान जेजू क्रिस्तान असाधारण केले. ऑर्डिनरी पीपल ही मेड देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनी तें व्हडलेपण तांचें. आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतात तेन्ना आमी सगळीं सादारण. आमकांय देवान विचून काडल्या आनी हीच भाशेन देवान जायते जाणां विचून काडल्या. बागेवन पावलो जाचें आयज आमी पयलें वाचप आयकलां. वय जाणार आसलो तो पूण क्रिस्तांवांक तळफळायतालो पूण देवान ताका विचून काडलो आनी आयज तो क्रिस्तांवांकूच गोट करूंक वावुरता. जंयसर कोरिंताक एक चाल जाताली क्रिस्तांवांच आपल्या घरांत कितें तोंटे उपरासतात इशू उपरासतात ते काडटाले न्याय सोबेन वेताले आनी थंयसर दुसऱ्याच धर्माचो मनीस तांची न्याय करतालो. तो बागेवन पावलो एक बरी जाणवाय दिता. कित्याक तुमी तुमचे तोंटे घरांतले तोंटे समुदायाचे तोंटे दुसऱ्या लागीं घेतात. तुमी भासाभास करात, सोल्युशन काडात आनी ते सुटावे करात. दुसऱ्यांगेर वचून सुटावे करचे बदले घरांत समुदायान सुटावे करात. जो मनीस एके भाशेन पवित्र सोबेक क्रिस्तांव पवित्र सोबेक डिवायड करूंक सोदतालो काबार करूंक सोदतालो तोच आतां बांदूंक सोदता. देवान सादारण मनशाक असादारण केलो. आमकां मारया सादारण वस्तोरी सादी वस्तोरी. तिचे जेजूक जल्माक येवच्या आदीं कोण तिका वळखून नासलो पूण देवान तिका वळखली. देवान तिका सादारण आसली ती ओस आनी आयज आमी तिका मान दितात. तिचे जल्माचे परबेक आमी तयार जातात. आमी दर एकली सादारण जायत पूण आमकां देव असादारण करता. आपल्या व्हडत्या कार्याक तो आपयता. दर एकल्याक आपोस्ल जावंक आपयल्लो आसा जावं ते आमच्या बावतिजमान आनी हेंच आमी कार्य ओळखून घेवंक जाय. हांव पोसरकार पोसऱ्यांत आसतना जेजू क्रिस्ताक दी दुसऱ्यांक जे पोसऱ्यांत येतात ती. हांव एक रांदपी लोकांगेर रांदूंक वेता रांदता तेन्ना जेजू क्रिस्ताक दी दुसऱ्यांक जेजू क्रिस्ताक दी. हांव ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करता येतात कस्टमर पॅसेंजर येतात तांकां जेजू क्रिस्त दी तुज्या उतरांनी कोरण्यांनी न्हय दुवेसांनी रागान खंयसरूय आसूं न्हयच क्रिस्तांवांक पूण दुसऱ्या धर्माच्या मनशाक लोक तुजेर फातर मारतलो कितें करताय काय म्हणटलो तुजेर गाराणी घालतलो पूण जेजून तुका व्हडत्या कार्याक विचून काडलें. शिकलेलो आसूं ना शिकलेलो आसूं एक्सपिरियन्स आसूं ना एक्सपिरियन्स आसूं देवान तुका तुजी अस्सोकताय पळोवन विचून काडला. जेजूक दुसऱ्यांक दी मोग दाखोवन आनी हें आपोस्लांनी केलें आनी आयज आमी ताका मान दितात. हे बागयोन जाल्यार तुका बागयोन जावंक जाय. तुजें आपोवणें सोद कसलेंय तें जावं तूं सादारण आसूं देव तुका असादारण करतलो. होच विशय आमच्या जिवितांत नियाळो दर एकल्या कृपा मागूया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हानवीक आनी कालती जावन दुसऱ्यांची सेवा करून आपल्या खाला आसलोले पोरजेताय दया दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण विसरून पोरजेची मोगान सेवा करून पोरजेक फावो त्या मनान लेखूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचें जिवीत दयाळ कोरण्यांनी नेटोवन आनी ल्हान दुबल्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां उदार मोणांची कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचें तें साव भेटवलेल्या रेबेलू कुटुंबाच्या वांगड्यांक भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा आमचे
दोळ बाबा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारीची वेळार आमी गायन घेवया C16 पेज 35 C16 सगल्यो विरावया म्हज्या बाबा भयणीदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानदाद असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदरपाक सभेसमोर मानून घेवया स्वर्गीच्या बापा भोक्तीन तुजी सेवा करूंक बागयोन दांदोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काड आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जेजूक भेटयलें त्या बागयोंत आंतोनी पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani sosar volia tuja वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन खोस्ट मरोन सुसूंक बेचे आदी आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात सगळीं उबी रावया Bavartaco gut porgotuję
जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास सोंपता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची खावच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बाकीन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजराचो दीस मनयतात कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण आपल्या जिविताचो सांगाती सोदतात भुरग्याचे देणे सोदतात तांची दया कर म्हूण हांव मागता आंखवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन धांदून आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेक पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्हय सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तूं आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आगांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी जिकशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे तें राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. जाणी बावतिजमाचो संस्कार कातोलीक पवित्र सभेन घेतलेलो आसा तांणी जेजूची कूड शेवंक मुखार येवचें ते मेरेन आमी सगळीं उबी रावतलीं जेजू काजन शेवंक वेतना आमी गायन घेवया D42 पेज 71 D42 तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या दोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या ओट्या तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या
आमचे विसोव आसता ओरोण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोरल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या ओट्यान तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोरल्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या ओट्यान प्रार्थना मोगाळ आणि विश्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोळान बागेवन दांतोनीची देग घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय ते आमचे पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूं सोपून नायक पावय हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी मीस जाल्या उपरांत आनी तशेंच मिसा आदीं फादर जॉन कुमसाराक बसता कोणाकूय कुमसार जावंक संदी जाय जाल्यार तुमी थंयसर वचूं येता आमची कॉरिडोर थंयसर कुमसो तोर आसा थंयसर कुमसारां चालू आसात मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां 29,160 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागेवन दांतोनी उदेशी आपलो आशिर्वाद घालचो सर्वेस्वर तुमची सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी बागेवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वेंचणीतां आयकून व्हडा बरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका बागेवन घालून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धरून दिता खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवायन पेटय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोठूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे ओजी ओळखून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवाशान रावता बागेवन थांथून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा
तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय तुजे विंगीत असले बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका आनी वाड ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सोऱ्यांच्या बागयोन तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर आमेन